आज आमच्या समर फेराक आम्ही जायते रांदलेले आम्ही गोवन कम्युनिटी आहे ती आम्ही बेसिकली दिस इज अ चॅरिटी बेस्ड इव्हेंट. Good afternoon guys, welcome to my new vlog. केशाय तुम्ही सगळी समजा सगळी बरी हाय मग तेच भाशी हांव अलिशा हमादा टायगर आम्ही हाय बरी गायस आणि तुम म्हणटली आम्ही नेसान हुंय वयताय काय मग आम्ही वयताय गायस हेज. ओके, गुड आफ्टरनून गायस, केशाय तुम्ही सगळी सजमता हाय म्हण बरी. आणि हेज कित्या वयताय ते तुमका अलिशा सांगताले. सो गायज हेज न्हू एक समर फेअर हा द चर्च फेअर ते बॉटवेल चर्च हा चोय दे आर प्रेझेंटिंग लायक अ समर फेअर. So I must say, why not go and support them? So वयता आम्ही बेसिकली. ओके, सो गायस आम्ही वयताय सांगेल थिंगा हेज चर्च फेअर म्हणटाय थिंगा. ओके, चोवपा केशा आनी कितें गायज आमकांय खबर ना, वयताय आनी तुमकांय दाखयताय मातशें. आमचे बाबा येता गायज हमादा बा आनी न्हू आमकां शॉपिंगाकूय वचपा जाय. म्हाका गायज न्हू बरें कितें घेवपा जाय कित्याक न्हू हाल्या म्हाका एक हें आहा कितें म्हणटा तें फंक्शन आहा आणि फंक्शनाक गायज म्हाका एक बरो शर्ट जाय. कोणी आली आणि हांव नको अलिशा ड्रेस जाय वो कितें जाय तें गायज. ओके, हांव नको बट म्हाका जाय गायज कित्याक म्हाका दिसता मुगो कांय ना एश म्हूण. सो गो घेत जाल्यार घेवपा गायज मागीर हांव घेतलो तेका एनीवेज तेणें चूज करपा जाय. तेका कितें लायक जालें जाल्यार ऑब्वियसली तेका हांव घेतलो. बट म्हाका पयलीं सद्या चोया हांवें एक बरो शर्ट चोयलो आहा लायक डिफरंट कलर सो चोया तसो कलर म्हाका मेळ जाल्यार हांव ऑब्वियसली घेतलो. ओके, आनी आमचे बाबू सांगेल ते भाशेन हमादा येता, इट्स गोना बी फन लायक. ओके, सो लेट्स गो गायज. चोया एन्जॉय कितको जाता आनी कितें गायज तुमकां आमी ह्या ब्लॉगान दाखोवया. ओके, आनी थँक्यू गायज तुमकां सगल्यांक जे कोण म्हगेले न्यू सबस्क्रायबर येयले आनी जे कोण म्हगेले पयलींचे सबस्क्रायबर आहाय तांकां सगल्यांक थँक्यू म्हणटा. थँक्यू सो मच. ओके, आनी आमी नियरली गायज 3K जावपा जाली. वी नीड ओनली 30 सबस्क्रायबर्स आय गेस इफ आय एम नॉट रॉंग. ओके गायज, जे कोणे सबस्क्रायब केलें ना आमगेले व्लॉग चोयताय. ओके, आनी अजून पर्यंत जे कोणे सबस्क्रायब केलें ना प्लीज 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 गायज सबस्क्रायब कराय. ओके, 8 तारखेर म्हणल्यार म्हाका म्हगेले 3K जावपा जाय. ओके, सो thank you guys once again. You want to say something? Yes guys, thank you. म्हाका काल तुम्ही तुला मोग दिला म्हगेले the viral mango ice cream. Oh my god. आणि गायज हेमादा आयलो न्हू राती. सो मस्ती नान दिली पयली जेवप नाका आहे ना वाल्ला मुट्टा लायक मदा मुट्टा लायक 10 on 10. 10 on 10 मुट्टा. And जेला मागी can I have more ice cream काय होय आणि आलो ती गायज तेका मागी कट करून दिली. ओके, ही एन्जॉयड, ही लव्ड इट. ओके, आणि समजा गायज तुमकां लायक जातली सांगिल ते भाशेन ट्राय करूया. ओके, इट्स व्हेरी सिंपल. very simple, easy सारकी. आणि हांवें दाखयलो थिंगा बट इंगाय तुमकां सांगता 4 cups मिल्क घे 4 cups. ओके, कित्याक हांवें न्हू गायज एक एक्स्ट्रा घायलो रेसिपी सांगलो आहा त्या ब्लॉगाचेर पत्ते सांगताले. सो 4 cups आणि 1 condensed milk आणि लिटल बिट ऑफ cardamom powder. ओके, स्टर करीत राय दाट जावसो आणि मागीर घालाय मँगो भितर. गायज तोंडान सारखे दाट सारखे. ओके, व्लॉग एका लागून व्हडले जाताय मागीर मुजे घालता मसी व्लॉग व्हडले कोत मग. ओके, सो गायज म्हाका स्वता हें कोत्तो म्हाका उलोवपाक दिना. आपण बरो फरा 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 करून उलयत रावता आनी हांव उलयता तोंडा म्हणटा तू चड उलयत. ओके, ओले जेन्ना गायज हांव उलय म्हणटा न्हू तेन्ना ते सायडीन रावता. ओके, सो एनीवेज गायज मेळया तुमकां इन हेज. या, सी यू गायज लेटर ऑन. सो गायज फायनली आमी स्वता भायर आता आनी देट्स हमादा. ओके, आनी चोवपाक शकताय गायज वेदर. ओके, वेदर बरो ना आयज. वेदर सारको विंडी हा, व्हेरी विंडी गायज. एसोले वारें मारता लायक आमगे फेन्सिंग जे फाटल्या काण दवरलो गायज तें उडोवन सोमतें कोणशा पडलो हा थिंगा. सो आतां ते सायडीक काण दवरलो हा. सो इट्स व्हेरी विंडी गायज. सो या आनी दाखोवया तुमकां मुखार आमी कितें कोत्ताय आनी कितें ना तें. ओके, सो सी यू गायज. फायनली आता आमी पावली. ओके, हेज आनी आमी भायल्यार रावताय गायज, पावस पडटा. ओके, आनी तेणी टेंट बागायलो हाय, 2 टेंट एश आहाय आनी भितर कितें आनी कितें गायज आमकांय खबर ना न्ही गो. तो आमी मातशें रावले. पावस मातशें उणी जाय न्ही, जालो एक्चुली उणो. या मुगो आतां.
आनी हांव नको तेंगे कितें कितें आसतलें न्ही गो लायक चॅरिटी म्हणल्यार कितें आसतलें एक पब कितें कोण कप केक्स कोण हाडटाय कोण आनी कितें कोण हाडटा कोण हँडक्राफ्ट अशें कोन्न कितें आसतलें आय एम अज्युमिंग लायक दॅट सो चोवया लेट्स गो सगळीं गांवांतू लोक आहा थिंगा you know we met couple of people parking लागून आमी जातालीं they were like come buy stuff from us and all that so we'll see जेवणाची स्टॉल आहा दिसता म्हाका so let's see आनी गायज दाखोवया तुमकां लोक कितको बसोन आहा तो हिंगा चोवपा शकता गायज हिंगा बरें धाकटे हें गायले तेणी टेंट अशे आनी बार्बेक्यू चालू आहा आनी जायतो लोक येयलो आहा गायज ओके तुमकां दाखयता भुरगीं तेशीं व्हडलीं आनी म्हाका गायज म्युजिकूय आयकूं येता सो तें हांव तुमकां मागीर दाखयतलो पयलीं सद्या गायज तुमकां हिंगा दाखोवया चोवपा शकता गायज हिंगा तेंकडे ड्रिंक्स म्हण आसतलो हॅलो हॅलो सो गायज बार्बेक्यू चालू आहा दाखोवया तुमकां गायज चोवपा शकताय फ्रेश गायज बार्बेक्यू करताय आनी आय थिंक दे आर डुईंग बर्गर्स हॉट डॉग्स Best bangers in town. येस सो या गायज मागीर टेस्टिंगा मागीर येया पयलीं सद्या तुमकां दाखयता बारीकशें नायस स्मेल न्हू आली yeah smells nice हॅलो हॅलो सो गायज आमगेले न्हू गोंयकार आहा गोरोय आहा आनी आमगे आफ्रिकन आनी जायत गायज जाय डिफरंट पोलिश म्हण आसतलो जायते गायज आमगेले क्रिस्तांव लोक हिंगा आहाय आनी मेन म्हणटाय तो आमगेलो चोय रुडी बाबा आहा हिंगा तो रुडी सारको बिजी आसता यू आनी गायज चोवपा शकता आमगेलो रुडी तुका एवॉर्ड हाडलो आहा ओय गायज वचय रुडी हिंगा एवॉर्ड दिता ही इज नंबर 1 ही इज द टॉप मॅन Guys, what number 1? वचय रुडी दॅट्स फॉर यू Oh, really? येस Guys, poya guys, maka award yo. एवॉर्ड मेळ्ळो समतो ही इज टॉप मॅन Top man over here. आनी खेचय रुडी गेली मिसीस Finally, me olega jame. आनी गायज तुमकां हे सायडीन दाखोवया आसय चोवपा शकताय आमगेले काबार जाले हांव जेवपा येयलो मुगो येता जेवपा येता पयलें दाखयता मातशें हें कितें चण्या रोस आय मीन चना मसाला आनी चिकन बिरयानी सो गायज सांगिल्ले ते भाशेन न्हू हिंगा हाडलें तेंगेलें सगळें काबार जालें आनी आतां उरलें आमगेली बिरयानी आनी चना मसाला बंद कोताय येता आनीक चोय गायज भितर जायतीं जाणां हॅलो हॅलो हिंगा गायज तेणी आपल्या गेले बूक दवरले इकपाक ओके सो कोणा बूक रिडींग आनी टॉयज गायज सगळे हिंगा आहा आनी थंय ही बायज आपल्या गेली न्हू चॅरिटी कितें कितें ना कितें घेवन येयलो आहाय सो दीस इज गायज एवरीथींग इज चॅरिटी ओके सो गायज चोवपा शकता हिंगा गेम्स कितें गेम्स खेळपाच्यो रॅफल्स सो गायज तेंगेली रॅफल्स आहा हिंगा सो ते मागीर दाखयता तुमकां सद्या हेचय प्रायजीस गायज हेचय हे सगळे प्रायजीस न्हू दीस आर द प्रायजीस सो गायज हेडफोन्स आहाय आनी कितें कितें जायते गायज आहा हिंगा काय तुमी लागतले तुमकां शुअर 100% लागली so he called me to choose कित लागले तुका वॉट यू वॉन्ट I have to choose I think यू कॅन चूज वॉट एवर यू वॉन्ट सो गायज द बेस्ट थिंग जेन्ना तूं जिखलो न्हू तुज्यान हितूंतल्यान न्हू तुका जाय तें तुवें चूज करपा जाता वॉट अबाउट यू गायज डू यू विन समथींग नो नॉट येट यू वील विन डोंट वरी आनी गायज हिंगा आमगे जेवणा गोंयचें जेवण जेवपाक कितलो लोक तो कोण रांदलो गो तुवें रांदला तेन रांदला आसतलें आनी हिंगा आमगेलें घरां गेलें चोय ते आपल्यागे चॅरिटी कितना कितें घेवन येयलो आहाय चोवपा शकताय ब्रेड अशे स्वीट्स पेस्ट्रीज गायज हिंगा आहाय ब्रावनीज म्हण आसतलो केक्स ओके जायत्यो वस्तू गायज घेवन येयलो हॅलो वॉट इज दीस द गेम It's a raffle. Oh, it's a raffle. Okay, guys. So 3 for a pound. Okay. You choose 3 tickets. You and choose if the these 3 tickets. numbers come up, Okay, then okay. you win a- Oh, lovely. There are loads of prizes over there, I guess. Yeah, that's the one. Yeah. Oh, okay. So guys, हिंगा raffle काडपाचें आनी थिंगा कितें दाखयलें थिंगा prizes. Okay. आनी this is for charity, guys. Okay. कितें आहा आयज कितें जाला गिराक जाला बरें जाता गिरायक जाता न्हू? जायना न्हू मातशें स्लो आहा आयज Slow आहा. because
पावसाला तुमकां कितें जायचे पडटा जाता हिंगा every year जाता. every year. Every year. Okay, we have summer as well as in the winter we Oh, have. wow, One lovely. in November, and now it is. What's your name? Sylvia. सो गाय सिल्वियान सांगितलं आसतलें तुमकां हिंगा एवरी इयर जाता केन्ना ये टायम कडे आनी ये आमगेले दिस इज फॉर चॅरिटी फॉर चर्च Church. सो गाय Yeah, चर्चान न्हू Immaculate. इमॅक्युलेट चर्च ओके केन्ना ये मातशें तेंकांय आदार करुया बारीकसो Thank you today. Yeah. थँक्यू आनी Come back. Yeah. सो गाय चोयला आसतलें तुमी आमगेले गोवन कम्युनिटी आनी तेच भशेन गाय दुसरे लायक पोलिश म्हण आसता इंग्लीश आनी आफ्रिकन गायज डिफरंट एवरी वन बेसिकली गायज यू नो काय बरो सपोर्ट करताय इगोजीक ओके चर्चीक सो ते भाशेन गायज तुमकां सांगिल्ले ते भाशेन केन्ना टायम मेळ्ळो जाल्यार येयाय आनी सपोर्ट करया ओके मुखार दाखोवया तुमकां टुडे कितें जिखला प्रायज बाकी जिखला ना मरे हा आता जिंकता मरे आता पावता थिंगा तो तुवें आतां येयला हय हो थँक्यू आनी गायज चोवपाक शकताय आमगेले हेच न्हू आनी आमगेले पंजाबी हेय गायज येयलो आहा हिंगा ठीक आहे पाजी ठीक है बिल्कुल हाँ? ठीक है यस सो गायज चोयला आसतले तुमी ओके आमगेले पंजाबी येयलो आहाय जायत सांग गायज सांगिल्ले ते भाशेन सो आतां आमी गायज वयताय भितर ओके सो दाखोवया तुमकां भितर हॅलो गायज हिंगा भितर सरता सो तेंगे कितें आहा लायक स्वीट्स केक्स आनी कँडी फ्लॉस गायज केक स्लायस सगळे हिंगा आहा ओके चोवपाक शकताय लॉट ऑफ थिंग्स गायज तुमकां घेतो जाल्यार ओके इफ यू वॉन्ट टू हेल्प चॅरिटी या सो गायज आतां वयता भितर बट गायज भितर म्युजिकूय आहा पयलीं सद्या तुमकां बारीकसो टूर दाखयता रावंड मारता समर फेराक आम्ही जायते रांदलेले आम्ही गोवन कम्युनिटी आहे ती आम्ही बेसिकली दिस इज अ चॅरिटी बेस्ड इव्हेंट
सो आमी सगळे काबार केले आतां बिरयानी केल्ली सगळे की खूब केल्ले आमी जेवण सो सॉसेज ब्रेड सो सगळे काबार जाले आनी जे आमी पयशे एकठांय केले ते सगळे आतां चॅरिटीक वयतले सो वाव नायस ॲक्च्युली हांव येयलो तुमगे बिरयानी खावपा म्हूण गाय जावन भितर सायात म्हणल्यार हे सायडी बिरयानी सगळे काबार जाले सारकें फास्ट मुवींग आयटम गोवा people like Goan food actually. Of course. So it's all finished now. सो बॅड लक फॉर मी नेक्स्ट टायम Next time. सो गायज तुमी चोयला आसतलो पेटनूय हा आमगेलो ओके आनी पेटनूय गायज हिंगा चॅरिटी तांकां हेल्प कोत्ता ओके Just trying to support them. So आता तेगे performance ha. That's why we're waiting. So we can't wait. We love his songs. मेन थिंग गायज लोक कितको काय बरो चॅरिटी कोत्ता इगोजीक आमगेले चर्चीक हेल्प करपाक गायज आपल्यागेले एफर्ट्स घालताय कोण रांदून हाडला कोण केक बेक करून हाडला कोण सिंगींग कोत्ता लायक पेटन आपल्यागे सिंगींग कोत्तलो And lots of people have got their home stuff to sell. Like ते इनकून पयश करून मागीर ते चर्ची दितले चॅरिटी दितले for the church. सो येस गायज जायते भशेन केलां जायते म्हणल्यार जायते आनी गोवन डिशीजूय आहाय आनी तेंगे आपल्यागे पोलीश म्हण आसतना कोण आफ्रिकन गायज डिफरंट कायंड्स ऑफ फूड ती आपल्यागे घराको रांदून हाडले आनी केक येवपा बेक करून हाडले ओके So you showed them, no? आय शोड दॅम सो गायज तुमी चोवपा शकतले हिंगा ओके आनी आतां आमी रावताय पेटनागे सॉंगाक ओके Yeah. सो सी यू गायज लेटर ऑन Yeah. So yeah, it's a nice thing to do. बरें न्हू अशें करून बरें दिसता युनिटी हा म्हूण घडटा सगल्या मदें नॉट ओन्ली गोवन्स बट Of course, everyone guys. else. Yeah. सो दाखयता तुमकां मागीर पेटना गेले सॉंग्स ओके पेटन जेन्ना स्टेजीर येतलो गायज तेंय तुमकां हांव दाखयता ओके Welcome, Mr. Payton. Good evening, ladies and gentlemen. Good evening, everybody. Are you guys having a good time? First of all, I would like to thank Jackson, Jonita, and the entire team of the church for inviting me here to perform with the band today. I'm going to be performing with the band. They have been incredibly amazing. So my first thing is going to be, we're going to take back to Konkani, and my first song is going to be Sopna. Here we go. Sopna, sopna, salia. Buonasera, un tale poco, tu you di stare tu jeshi, ma now. A shele poco down, tu get down. Esperance nestlele.
thanks a lot. So my next song is a very favorite song. It's a special song for Rudy. He's come all the way from Gatwick to see us here today. Mr. and Mrs. Afonso, walk with me 93, and this is called Moksaromaga. Sing with me, guys, come on. Thank you very much, guys. Thank you so much. Thank you for the time. Guys, if you still haven't followed, follow Mr. and Mrs. Afonso right now. Big up to this boy. Thank you. Thank you, Peyton. Yeah. Do follow Peyton Perez official. Yes, of course, guys. Do follow Peyton Perez on Insta. So guys, आता आम्ही वयताय आणि तुमकां मागीर मेळटाय ओके. So guys, तुम्ही चोयला आसतले पेटनान काय बरे सॉंग म्हणला ओके. आणि गायज प्लीज डू फॉलो पेटन ऑन इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब ओके. आणि येस बरें दिसलें. यू नो गायज पेटन वन ऑफ द टॉप सिंगर गायज यू नो. आणि जेन्ना पेटन गायज यू नो सिंगींग करता न्हू तेन्ना न्हू आंगाची लो उबी जाता. यू नो यू गेट गुजबम्स. हय गुजबम्स येता गायज यू नो. ही इज वन ऑफ द बेस्ट सिंगर एंड माय फेवरेट एंड अलिशाज फेवरेट एज वेल. सो गायज आमी चड मेनशी न्हू जेन्ना आमी रुडी गेले रील चोयले that there's a charity show hinga tengelo event ha mun guys ami fataफट guys amgele shopping pending don something guys ami hinga elli okay. आणि बरें दिसलें चोयला आसतलें तुमी. And it was our honor, like at least we got to see Peyton sing because of course you never know, I'm going to miss Saupachan, but no, of course we were yeah lucky. we was lucky guys okay. So आता आमी वयताय
आनी आतां आमगेलें काम जें करपा येयलोलें तें आमी करपाक वयताय ओके आमी आतां वयताय आमगेले शॉपिंगाक ओके सो बाय बाय सी यू गायज बाय थँक्स फॉर कमिंग बरें केलें तुमी ओके So Okay. you organize it? actually a part of it, yeah. We are doing a charity, so we are promoting a charity event. So this Okay. is a basically Was a nice, charity lovely. You're event. doing every year? Every year, yeah. every year Nice. We saw Rudy's real. Yeah, we are from Slough. Yeah, so we thought like, why not cover it? Yes, of course, yeah. alright see you guys bye bye मोगासू See you, bye. Thanks for coming, bye. बाय गायज आतां आमी हेज आहाय ओके आनी आमी प्लॅन केलो की शॉपिंगा वचना आदी पयलीं आमी कितें पोटा करया ओके सो वयताय गायज Buy some. हय आनी आलिशाक मातशें कितें शॉपिंगूय जाय ग्रोसरी ओके सो तेंय शॉपिंग करतलीं आनी पयलीं सद्या आमी करता आमगेलें पोटाचें ओके सो या दाखोवया तुमकां खंय वयताय आनी कितें खाताय आनी कितें तें ओके सो गायज फायनली येयले आमी मॅकडॉनल्ड्सा ओके एक्चुली गायज आमी वचपा आहलें KFC आमी थंय भिजलीं गायज सारकी ओली जालीं आलिशा सांगता बोगले खंय KFC सोदल्या मेळना सो फायनली गायज आमी KFC येयले आनी आलिशा करता आनी थंय ऑर्डर करता आलिशा सो येयले मॅकडॉनल्ड्स ओके हांवें म्हाका बीग मॅक ऑर्डर केला आनी फ्रायज आलिशान तेणी आपल्या चिकन टिक्का रॅप ऑर्डर केला हमादा लेट्स इट Yes. Here you go, Hamada. सो गायज फायनली आमगेलें मॅकडॉनल्ड हायन जालें बरें दिसलें पोटाक सारकी भूक लागलोली आनीक वयताय आतां खंय वयताय आनी कितें तें तुमकां दाखयताय गायज सांगेल ते भाशेन म्हाका न्हू एक शर्टूय जाय बट हिंगा गायज हांव चोयतालो कितें अरावंड कितें आहा काय म्हूण गायज कांय ना बरें डिसंट कितें ओके सो हांसलो आतां शॉप नाय पयलीं भाशेन हांसलो नाय स्टेन्स नाय लायक यू नो तुका बरें कितें घेवपा जाल्यार आसन आसन एक नेक्स्ट आनी अशें करून कितें आसता आनी हांसलो लास्ट टायम हांवें चोयलोलें गायज मोस्टली शॉपां क्लोज जालो हांय It's more food like shops now over there. Restaurant असले आणि चोयताय गायज कित करपा तें एक ऑप्शन हा मागीर डिसायड करतली कित करपा तें आनी मागीर तुमकां सांगता आमी वॉट इज हय सो आमकां ग्रोसरी जाय पोटूय भरला घरासून जेम्मार हय जेम्मार दिसता बट आम ग्रोसरी नाका गायज हांव गेलो एक शॉपाचे 2 शॉपाचे गेलोले दोनूय जेमलोय अशे हय वेजिटेबल सगळे वेजिटेबल लायक यू नो क्लोज डावन जाता अशें शॉप तें सारकें बंद जावपा That's why I was अशें like, कोरिएंडर आहा काय म्हणल्यार तो येते गोलियेस भितर गेला येयन ना कितू गो तू आणि जेमलोय हय एंड देन वी आस्क फॉर ऑनियन इज देयर ही इज लायक नो वी डोंट हॅव ऑनियन आय सेड इट्स ओके लीव इट सो आमी दुसऱ्या शॉपाचेर गेले दुसरें शॉप गायज तशें सगळें आखे कोरिएंडर हा Yes, so. ऑनियन ना हय So I was like, nah, leave it. We will सो just सो go या on आतां आमी this. मुखार खंय वयताय कित कोताय गायज ते तुमकां आमी दाखयताय ओके आतां आयले आमी आजदाक ओके आमकां बारीकशें शॉपिंग जाय आजदाक तें कितें जाय तें घेताय आनी तुमकां मागीर आमी कितें घेयलें तें आनी कितें ना तें घराको दाखयताय आनी शो देम एट होम ओके सो गायज सांगिल्ले ते भाशेन आमकां कितें जाय आनी कितें ना तें थोडेशें शॉपिंग करताय आनी मागीर तुमकां घराको दाखयताय बरे भशेन ओके सो गायज फायनली आमगेलें शॉपिंग जालें ओके आनी गायज एकटो म्हगेलो फ्रेंड मेळ्ळो म्हाका आनी तेजें नांव जोझफ असो गायज म्हगेलो फ्रेंड जोझफ ओके जालें शॉपिंग जालें आतां आमी वयताय घरा कडेन आनी गायज तुमकां आमी न्हू सगळें कितें घेयलें तें घराको दाखयतलीं व्हॉट इज जाली ओके सो मेळया गायज तुमकां घरा कडेन सो गायज फायनली पावली आमी घरा आनी तुमकां दाखोवया कितें जालें तें या सो येयली गायज तुमकां आनी थिंगा कांय दाखयलें ना कित्याक तुमी जाणाय थिंगा सगळो रुसरूस आनी मस्ती एक वदन हांव एक वदन कित्याक आमकां भायर सरोन जाय आसलो रोखडी तेका लागून ओके आनी गायज हांव न्हू आमगेलो चाव ओके बेसिकली नॉट चाव लायक स्टर फ्राय अशें हें करपा आहा नूडल्स ओके स्टर फ्राय नूडल्स चिकन स्टर फ्राय सो चाव म्हणपाक शकता सो बोथ लायक ट्विस्ट Kind of chow. या तेका लागून म्हाका वचोन जाय आसलोले ओके सो म्हाका जाय आसलो ऑनियन गायज हांव थिंगा इंडियन शॉपाचेर गेलोलें बट म्हाका थिंगा ऑनियनूय मेळना कोरिएंडरूय मेळना सो हांव आजदा गेलें बेश्टें आनी बेश्टो सद्या एमर्जन्सी हांवें ऑनियन हाडला आनी कॅप्सिकम हांवें एकू हाडला कित्याक गायज हाडून दवरलो न्हू मागीर थिंगा वेस्ट जाता जाय जाल्यार वचोन हाडूंक जाता आमकां गाडी आहा सो ओके वचोन चुकून घेवन येवपा जाता ओके फ्लावर आनी कॅबेज नॉट फ्लावर सो कॅबेज हाडला चोय ओके
आणि carrot. काकडी. So this is for my stir fry. But tomato हाडले हाय मुकडे but square आहले बरे पडटा. Main spring onion and and spaghetti. spaghetti and noodles. Okay. Guys, actually egg noodles सोयताले म्हाका ती मेळो नाय सो हांवें मागीर हाडले. आणि तेगे एक कितें म्हणटा एका स्टर फ्राय वयता दिसता म्हाका ग्रीन चिली सॉस, रेड चिली सॉस. Yeah, and I have soya sauce baha मुकडे. So हे मजा आलेले. And not forgetting guys, I'm gonna Oh guys, कितें म्हणटा तेका biryani मसाला बॉम्बे. Guys, also पर add कर दिसना अशे करू तेंका promotion कर दिसना शामाक. मगे ब्लॉग चोयन मागीर म्हाका एडा आपयल जाल्यार सांगूंक जायना केन्नाच जास्त चान्स पडो. And not forgetting Mrs. and Hemant पराठा. गाइस हांव एडू करता सो ओके तुम म्हणटली पराठा. सो गाइस तुमी तुमगे कोणा एड बेड करपा जाय जाल्यार सांगाय म्हाका. दूध I mean milk. ओके आनी कितें उरला. And not forgetting guys सगळ्यांची मोगाची पोरीज. ओके सो इतले गाइस आमी घेयलोले. आनीक येस आनीक आमकां कितें म्हणल्यार म्हाका शर्ट घेवपाक वचपा जाय आसलो गायज आमकां येयलो ना वेदर बरें ना पावस पडटा केदो भिजलो गायज आख्खो मॅकडॉनल्डा वयता तेन्ना भिजोन कॅप ओली जायना चोय मुगो पत्ती सुकले जॅकेट घायलो गायज जॅकेटूय ओली जायन सुकली बुद्दी. सो आलिशा सांगले आनी थिंगान वयचना न्हू. आनी गायज सेकंड ऑप्शन म्हणटालो न्हू तुमकां एक सेकंड ऑप्शन आहा न्हू. सो हांवें एनिका फोन केला. ओके तेका सांगला थिंगा आउटलेट एक आहा न्हू पोलो राल्फाचें. सो थिंगा वचून चोय मू सो चोया एनिका थिंगा टायम मेळ्ळ्यार वयतले नाजाल्यार तेय वचपाना तेका ती ऑर्डर आहा. आनी नाजाल्यार आमी गायज फाल्यां वयतली मॉर्निंग इन केस तर आतां आमगे जुगाड जालो ना शर्टाचो. मुका शर्ट आहाय गायज बट स्टील आय वॉन्ट समथींग डिफरंट टू दॅट. फंक्शन आहा ते इवनिंग. So I said मसी हा लुटोन या. So morning मागीर आमच्या लुटोन खंय ते कितें ते तुमकां दाखोवपाक. गायस हेमदा आहा न्हू हिंगा आमी न्हिदनाय बेगीन आमकां तिना न्हिदले. हय आमगे सगळे आख्खो रोज टायम पास करीत आसता आमी चॅटिंगा उलयताय टायम कोणना मागीर. That's what. What I was gonna say also, yeah. So guys, noodles are recipe न्हू तुका chow kam stir fry आमगेलो रेसिपी हांव शूट करतले. सिंपल गाइस बट आयज घालपाना. ओके हांव घालतले हाल्या व्लॉगाचे. ओके आनी बट हातोली आयज आमी आम रावपा ना तुमकां फाल्ले गो हावपाक बट आयज हातोली नो विल शो दॅट. मागीर रिव्यू घेता गायस तेंगे हांव एंड आय विल शो युअर टुमॉरो. ओके हाल्या व्लॉगाचे कित्याक गायस तुमचो येयलो आसतले आमी थिंगा चॅरिटी इव्हेंटाक गेलोली. ओके आम तो रील मसीन सांगले भाशेन रुडीन गायलोलो. ओके रुडी फुडी आमगेलो salt pepper whatever then gailolo. So and Peyton was the guest over there. So tek lagon magi we said okay why not, let's go. It's something nice help korpa jay support korpa jay so event. So basically आमी गेली चॅरिटी मातशे सपोर्ट जालो आमी चडशी चॅरिटी लागून गेली चॅरिटी सपोर्टा लागून. सो yes धाकटेशे कॉन्ट्रिब्युशन लेगून गायज एक व्हडले लायक स्मॉल आनी ते मागीर व्हडले जाता. सो दॅट्स वाय आमी म्हणटाय न्हू एक सगळ्यांनी एक रुपया लेगून काडले जाल्यार मागीर ते एकठांय केले जाल्यार 1000 जाला. या दॅट्स हाव वी शूड ऑल सपोर्ट इच अदर. अशें करून कितें इव्हेंट आहा जाल्यार वचों जाय. आणि स्पेशली गायज जेन्ना आमगेले देवा येता लायक चर्च चॅरिटीज गायज ह्यो न्हू सदां हांव म्हणना कोणा जाय तेणें करपा जाय बट बेश्टें एक बारीकशें बोट इल्लें नाकटा भर लेगून हेल्प केलें म्हूण कांय ना गायज एट दी एंड ते चर्ची वयता. या ऑफकोर्स बरें दिसता तशें करून केलें जाल्यार. आनी येस तुमी केन्ना तुमगे सायडीच्यान लायक हांव आहा हे सायडी आम गेली गायज हेज एक्चुअली आम ती चर्च आमकां लागना ती तरी आसता गायज चॅरिटी म्हणून आम गेली समथींग या म्हणल्यार चल बारीकशें आमगेलें एक गेला म्हूण तरी हेल्प जातलें शॉपिंगाक. हय सो आनी तेका लागून गायज मुगे शर्टाचो प्लॅन कॅन्सील जालो ना जाल्यार हांव पयलू वचपा आहलो शर्ट घेवपा म्हाका. सो जेन्ना ते चोयलें चॅरिटी कितें फंक्शन आहा म्हणून गायज ते आमी न्हू पयलें अटेंड केलें. सो बरें दिसता अशें करून केन्ना कितें कोत्ताय कितें बरें केलें केन्ना कितें आहा जाल्यार सांगो जाय आमकां मेसेज घाले अमके कोणी चॅरिटी आहा कितें आहा इव्हेंट्स आहाय तेन्ना गायज आम वचोन बेश्टें बारीकशें आमगे समर इव्हेंट व्हडले आहाय तेंकां वचपा म्हूण न्हू वी हॅव टू गो टू दी स्मॉल इव्हेंट्स एज वेल. जायत जाण गोंयकार आहलो आमगेलें बरें दिसलें. आनी मेन थिंग गायज आख्खो लोक मिक्स सगळे भाशेचे
जायते कंट्रीचो लायक लोक हाली गोंयकार न्हू खाली गोरो न्हू दुसरे जायते आहले तेय गायज कितको हेल्प कोत्ताय लायक जेन्ना इट कम्स टू रिलीजन लायक चॅरिटी चर्चीची गायज जेन्ना चॅरिटी आसता सगलो लोक गायज एकठांय जाता आनी बरें करून हेल्प कोत्ताय आनी बरें दिसता अशें करून आमकां गायज थिंगा लायक केन्ना इवन वी डिडंट गो टू चर्च न्हू केन्ना मिसाल लेगून गेल नाय थिंगा आम केन्ना गेल नाय बट तरी आसतना जेन्ना गायले कोणा रील चोयले तेन्ना आमी गाय स्ट्रेट अवे लेट्स गो म्हणलें थिंग पयलीं जॉइन जाय आनी मागीर चोया शर्टाच्या मुगे कितें आहा तें सो सांगले ते भाशेन गायज कितें अशें करून चॅरिटी इव्हेंट्स हाय कितें आहा वी आर मोर देन हॅपी टू जॉइन आमकां लायक तशें करून टू गो हय आनी तुमी ट्राय कराय केन्नाय ऑफ आहाय ते जाणा आमी पावसांक येयली आयज बट इट्स ओके वी फेल्ट नायस बीइंग देर ऑल्सो गायज थँक्यू वन्स अगेन तुम्ही हांव कितले कमेंट येताय मगे आयस्क्रीमी लागून म्हाका जिवा बरें दिसता गायज आयस्क्रीमी एक हें घालून धरूं पडटलो गाडो हालिशाक पार्लर आयस्क्रीमीचे ना सोमतें फालोडा ते सगळें बारबो तेगे न्हू आत गुण म्हणटाय तें बरें आहा तेका आयस्क्रीम बरी केली सारकी नंबर बट 1 गायज ऑल्सो आय लायक बेकिंग म्हाका बेकिंग लायक बट नॉट मुको तें डिझायन बरो जायना professional as जायना आर्ट बरें ना मुकडे बट केक्स एंड ऑल आर गुड राइट द क्रीम ऑफ इट फ्रेश क्रीम आनी केक मुगेल्यो बेस्ट जाताय बट मुको ते डेकोरेट करपा सायडीन मुगे बरें ना ओके सो बट स्टील आई डू एपा टायम मस्ती केक केल ना बट आई ऑलवेज डू योर केक राइट तुमका केक बाजाय जाल्यार सांगा आलिशा करतले oh I will do it but professional no बेश्टी like I'll do a small design that's it अशको केक बा करपा आनी समतो कॅबेज बा करपा ना केकीचे ना जाल्यार कॉलीफ्लावर हाडून करपा बट यू कॅन डू बेश्टी केवन फ्लावर्स बा घालपा जाता तुमी केक केलो तेजे हांवें कॅप्सिकम लेगून दवरल्या बरो दिसतलो वडी गायसले दिसना बरो दिसतलो सो डेकोरेशन गायज इतलें इम्पॉर्टंट न्हू खावपा जाय जाल्यार आतां तुमकां फंक्शनाक बा जाय जाल्यार देन डेकोरेशन तुगे तो डेको केकीचो बरो आसपा जाय तुमकां केन्ना केक हय तुमकां केन्ना केक खावपा जाय जाल्यार आमकां सांगाय ओके भोगले अराउंड एरिया कोण रावता केन्ना आमी स्विंडन वयताय तेन्ना येवपा आहाय तेन्ना आमच्यान तुमकां बेक करून हाडूं जाता ओके बट व्हडलो डिझायन न्हू बेस्ती खावपा सारकी सांजे चायेको खावपा सकाळीको खावपा इवनिंग गायज सदां म्हणटाय न्हू गोवा हॅपी धरून मुगे गोवा प्लेन लायक ते क्रीम ब्रीम काय नाका म्हाका लायक जायना ओवना तू काढली की ना तो चाय ती हाफ मोर देन हाफ हावन काबार आतां न्हू गायज म्हाका न्हू पयलूच हांव न्हू कितें म्हाका क्रीम लायक जायना व्हिपिंग क्रीम एनी क्रीम हें कोत तेन्ना म्हाका लायक जाता कितें आमी दिस्तू लायताय गायज चड लायन आमकां खावपाचो अशी व्हॉट यू से ओके चड खबर जाल्यो केकीच्यो हेज्यो तेज्यो ओके गायज बट अगेन आय एम सेइंग थँक्यू कित्याक तुमी म्हाका अशें करून मोग दिताय न्हू जेन्ना हांव कितें करता तेन्ना म्हाका बरें दिसता जिवा फुलान पापड जाता सारकें आनी जाय जाल्यार म्हणलें लायक म्हाका पासेस ना म्हाका ती केदोण काय तो रिजल्ट चोवपा जाय आसलेलो बट दॅट वॉज अ लॉंग वेट नेक्स्ट डेज दाखयल तुमकां आफ्टर मे बी 15 hours बट इट्स ओके बट इट वॉज सक्सेसफुल आनी सगळ्यान पास केलें म्हणजे गोवान पास केलें म्हणल्यार सगळीं पास करतलीं लायक हांव जेन्ना टेस्टिंग करता न्हू म्हाका लायक जाल्यार हांव डायरेक्ट सांगता बरें हा करा दुसरे पाटी करा बरें लागल जाय बरें लागना जाल्यार म्हणटा नाका and he's a proud husband as well हेमदा येत थिंगा मदाम मेड नायस आयस्क्रीम म्हणटा एक हाडली म्हणल्यार सगलो गायज ते म्हणल्यार इट्स नायस कित्याक तो म्हाका कितें म्हणटाय ते प्रेज करता आनी ऑफकोर्स गायज जेन्ना कितें बरें जाता बरें लागलें ऑफकोर्स हांव प्रेज करता पयर म्हाका कोडू दिला कोडू तें कोडये तें कितें ई कॅश दिला तें पिला तेन्ना खंय प्रेज केलें तेका तेन्ना प्रेज केलें तेका सांगलें म्हाका एक दिला आनी आपण बरें पेप्सी पितोली मागीर गायज चड जालें ऑफकोर्स गायज ब्लॉग जालो व्हडलो ऑलरेडी ओके सो गायज समजता आयचो ब्लॉग आमगेलो तुमकां लायक जालो आसतो न्हू लायक जालो जाल्यार प्लीज लायक कराय शेअर कराय आनीक subscribe but don't forget to watch tomorrow's vlog कित्याक हांव तुमकां मुगेली झटपट Of course guys, easy कित्याक न्हू कित्याक इजी म्हणटाय ती कित्याक बऱ्या पडले जेन्ना कोण कामां वयता खंय वयता बिजी आसता पावना न्हू ती झटपट करपा हालींशा तुमकां फाल्यां रेसिपी दाखयतली ओके सो इतल्यान गायज मेळया तुमकां फाल्यां मुगेले न्यू ब्लॉगान टिल देन गायज बाय